आयज ही जी मिटींग आपयल्ली पळय ती आमी आतां अपकमींग जो सिजन येवपाचो आहा टुरिजम ताका लागून आमी सगळे जितके स्टेक होल्डर्स आहा हार्बरान फॉर एग्जांपल हॉटेल्स म्हण रेस्टॉरंट्स म्हण मागीर टॅक्सी ओनर्स म्हण मागीर बाकीचे टूर्स एंड ट्रॅवल्स हेंची सगळ्यांची मिटींग आपयल्ली जेणे करून येता तो सिजन आमचो बरो स्मुथली वयचो आनी ज्या भाशेन जे इश्यूज चल्ल्या आख्ख्या ऑल ओवर गोवा आमी ट्राय करूंक सोदता आमची पंचायत की आमच्या आरपोरा नागवान जाता तितके इश्यूज रिसॉल्व करचे खंयसर तरी मतभेद आसता हॉटेल्स आनी टॅक्सीज म्हण मागीर पंचायत म्हण आमी आमचें फूल कॉपरेशन सगळ्या हॉटेल्सांक दाखयल्ली आसा आनी सेम कॉपरेशन आमी तेंचे कडसून एक्सपेक्ट करता. महत्वाचे आज कितें डिस्कस जालें? म्हत्वाचे मेन डिस्कशन जालें ते रोड्स मागीर स्ट्रेट कॅटल्स डॉग्स मागीर टॅक्सी इश्यू मोस्टली चडसो चर्चा जाली ती टॅक्सीचेर. सो हांव मागता आमचे सगळे हॉटेल्सकार जितके आमचे हॉटेलां बिजनस चल्ल्या हांगासर तेंच्यांनी जाता तितको आमच्या लोकलांक बिजनस दिसो टॅक्सीकारांक. सो आमी टॅक्सीवाले टॅक्सी आमचे बिजनस. सो म्हाका जाली आतां 30-31 वर्सां जाली गाडी चलयता. बरें चलतालें. आतां ॲप येयल्या हे येयले ते येयल्या सगळे मेळून आयज आमकां पंचायतीन आपयल्ले सगळे जे ट्युरिजमाच्या अंडर येता हॉटेल्स म्हण नाका रेस्टॉरंट म्हण नाका बाकीचे म्हण नाका टॅक्सी म्हण नाका सगळ्यांक आपयल्ले कित्याक तांकां डिस्कस करपाक जाय आसलें कित्याक आतां सिजन स्टार्ट जातलो. सो सगळें स्मूथ जावपाक जाय सगळ्यांचें बरेपणां वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांक आपयल्लें. तितून तेंच्यांनी आमकांय इनवॉल्व केल्ले एज अ टॅक्सीवाले म्हणून आमी आमचे व्यूज कितें आसा पळय तांकां मांडलेले आसा. जे भायल्यो गाडयो येता ज्यो हांगा स्टँड करून रावता 2 मिनिट्सां भितर येता हॉटेल्स जे आसा ते आमकां तितले सपोर्ट करिना म्हणजे ज्यो आमकां बिजनस जाय ते तितले दिना ते बेज गाडयांचे कॉपरेट हे करता तांकां सपोर्ट करता. अशें आमी सगळे सरपंचाच्या सेक्रेटरी आसले सगळे पंच आसले तेंच्या मुखार आमी मांडलेले आसा टुरिजमाचे आसले. सो म्हाका दिसता जी आयची मिटींग जी जाल्ली आसा ती वेल गूड पीस अशी जाल्ली आसा. My name is Robin Fernandez and I'm from Radisson Resort Goa Baga. I would like to thank the Sarpanch and the committee for bringing us together and we are starting this new tourist season and getting all the hoteliers and the taxi people to understand their grievances and what are the problems going on in Arpora Nagwa Panchayat. And it was a great initiative and Sarpanch tried to resolve the issues